न्यूज रूम अपडेट बुलेटिनात पूण उपरांत त्यो बातम्यो शिजोवपाचें काम आमचे न्यूज सब एडिटर करतातूच। आयज गोंयांत कितें घडलें? आयज पणजेन खुबश्यो घडामोडी जाल्यात। मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान सांगले गोंय हे शांतीप्रिय राज्य जावन आसा। रिपोर्टर आमच्याकडे खबरी हाडीत आसता, ज्याकडे न्यूज येत असतात। जे वातावरणाची चाचणी करून ते परत येतले। चंद्रार जमीन घेवपी आमकां म्हणजे खूब व्हडली व्हडली नांवां आमी आयकल्यात आसतली। अरे इंडस्ट्रियल रेवल्युशन केन्ना इन प्रॉपर आमकां पळोवंक मेळटलें, केन्ना ब्लूम जातलें। त्या गोंयांत क्रायम रेट वाडला। त्या 24 वरां गोंयांत वेगळ्या 3 कुडी मेळ्ळा। देशांचो फुडलो तपास चालू आसा। ग्रामसभेन ह्यो कितलेशेच फावटी विशय येयल्लो। गोमंतक टुडे 7 वरांचेर बुलेटिन पळोवपाक विसरूं नाका। तर अश्यो प्रत्येक अपडेट्स घेवपा खातीर आमच्या सगळ्या सोशल मिडिया प्लॅटफॉर्मांक फॉलो करा। यूट्यूबच्या माध्यमातून तुमच्या सगळ्यांच्या समोर येणारे खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही। नमस्कार, गोमंतक टीव्हीच्या न्यूज रूम लाईव्ह अपडेटीन तुमकां सगळ्यांक येवकार। दिसभर कितें घडामोडी जाल्यो आयज गोंयांत त्यो आमी आमच्या सब एडिटरा कडल्यान जाणून घेवया, त्याचो दावतो नियाळ घेवया। वेळ वगडा नासतना आमी पयलीं आमचे डेस्क इंचार्ज सुशांत गावस हांचे कडेन। सुशांत, तुजे कडेन खंयची अपडेट आसा? आयच्या दिसांतली एक बरी बातमी म्हटल्यार जी पुर्तुगीजांनी देवळां मोडलेली खंय तेजी सर्वेक्षण करपा खातीर सरकारान एक समिती नेमलेली, सर्वेक्षण समिती। तांच्यांनी जी कितली देवळां मोडलेली त्या देवळांची पळोवणी केली आनी ह्या देवळांचो आंकडो खंय खूब आसा, ताका लागून इतली देवळां बांदप शक्य ना। सो त्या देवळांचे एक यादीन स्मारक देवूळ बांदपाचें हे समितीन सुचयलां आनी ते देवूळ कसले आसतले, कोणाचे आसतले हे विशीं कांय ना। निमणो निर्णय खंय मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत घेतलो अशें जो पुरातत्व खात्याचो मंत्री आहा सुभाष फळदेसाय ताणें सांगलें। दुसरी एक म्हत्वाची बातमी म्हटल्यार फाल्यां राष्ट्रीय खेळा सर्तीचें उक्तावण जातलें, ताका लागून PM प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गोंयांत येवपाचे आसात। ताच्या खातीर जी सरकारी कार्यालयां आसात ती एका उपरांत बंद आसतली, हाफ डे आसतलो तांकां। वाहतूक वेवस्था सामकी उरची, येरादारी आडकून पडची न्हू हाचे खातीर हो निर्णय घेतिल्लो आसा। हे विशींचो आदेशय काडलेलो आसा। आनीक म्हत्वाची बातमी म्हटल्यार पयरच जो आमचो वीज मंत्री सुदीन ढवळीकर आहा ताणें सांगलेलें की जी पडीक शेतां आहात तांचेर सोलर पॅनलां बसयतले। राजकीय पोंड्यार ही गजाल बरीच गाजिल्ली, ताचेर आरत्यो परत्यो प्रतिक्रिया येवपाक लागलेल्यो, खुबशी टिकाय जाल्ली। आयज जेन्ना आमचो उदका स्रोत मंत्री सुभाष शिरोडकार हाका विचारले जाल्यार तो म्हणटा की हे कशेंच शक्य ना। सोलर पॅनलां बसयलीं जाल्यार शेतकार शेतां करतले खंय? सोलर पॅनलां बसोवपा खातीर खाजगी बिल्डिंग्यो आहात, सरकारी बिल्डिंग आहा, ताचेर बसों येता। आपल्याक हे कशेंच मान्य ना अशें ताणें सांगलें। ह्यो सगळ्यो बातम्यो तुमकां पळोवपाक मेळटल्यो आमच्या 7च्या बुलेटिनांत। तर सुशांत गावसान आमकां म्हत्वाची अपडेट दिल्ली आसा। फाल्यां राष्ट्रीय खेळा सर्त आसा, ताका लागून मडगांवचे रस्ते वाहतुकी खातीर कांय वेळ बंद केला। तशेंच सरकारी कर्मचाऱ्यांकूय हाफ डे दिल्लेली आसा। तर आमी आतां फुडें वचूया उशा जरावकर हांचे कडेन। उशा, तुज्या कडेन आयची अपडेट कसली आसा? आयची अपडेट म्हणल्यार ST रिजर्वेशनाची। ही सरकारान सगळ्या पक्षाचे जे प्रतिनिधी आसा तांकां दिल्ली व्हरून 15 दिसां भितर जी आरक्षणाची मागणी केल्या ती अधिसुचोवणी मान्य करची, नाजाल्यार ते खर पावल उबारतले अशी तेंच्यांनी शिटकावणी दिल्या। आनी दुसरो म्हणल्यार फाल्यां आमचो पंतप्रधान नरेंद्र मोदी गोंयांत येता। नॅशनल गेम्साचें उक्तावण ताच्या हातीन जातलें। त्या वेळार समज मुख्यमंत्र्यान वेळ मेळ्ळो जाल्यार तांचे जे ST समाजाचें आरक्षण आहा त्या बाबतीन प्रस्ताव ते मांडचो अशेंय ताणें सांगल्या। आनी समज ह्या 15 दिसां भितर जे अधिसुचोवणी मान्य केली ना जाल्यार ते रस्त्यार येवपाक व आंदोलन करपाक फाटीं सरचे ना अशी तांच्यांनी शिटकावणी दिल्ली आसा। ही आमची तुमी पुराय बातमी पळयात 7 PM बुलेटिनान। तर उशा सब एडिटर उशान आमकां ST रिजर्वेशनाचेर म्हत्वाची अपडेट दिल्ली आसा। आमी आतां फुडें वचूया आमचे एंकर संजना हंजुनकर हाचे कडेन। संजना, आयज तुज्या कडेन खंयची अपडेट आहा? आयची जी अपडेट आसा ती पर्यटकां खातीर आसा। स्पेशली गोंय मुंबय वंदे भारत आतां हाय स्पिडीन धांवतली, म्हणजे 7 वरां भितर ती मडगांवच्यान बॉम्बे पावतली। तशेंच पयलीं ही विकांच्यान 3 फावटीच धांवताली वंदे भारत, ती आतां विकांच्यान 6 फावटी धांवतली, आयतारा मात धांवची ना। तशेंच
बाकीच्याय ट्रेनींची जी स्पीड आसा ती वाडयतलो अशी म्हायती सरवेवस्थापक बबन गाडगे हांणी दिल्ली आसा. आनीकूय सविस्तर म्हायती पळोवपाक तुमकां 7 PM बुलेटीन पळोवचें पडटलें. तर संजनान वंदे भारत एक्सप्रेसा विशयी माहिती दिल्ली आसा. ती विकांतल्यान 6 वेळा आतां मुंबय गोवाच्यान धांवतली अशी माहिती दिल्ली आसा. तर आतां आमी फुडें वचुया रश्मी हांचे कडेन. रश्मी, तुज्या कडेन खंयची न्यूज आसा? उत्तेजा आयज एक म्हत्वाची आनी एक लक्षवेधी बातमी म्हणजे आयज दाबोळे जो एअरपोर्ट आहा त्याच्या लागीं जो रस्तो आहा थंय वयर पुलाचेर एक्सिडेंट जाला, सेल्फ एक्सिडेंट आनी दोगूय जण उत्तर कन्नड वाठारांतले, सो कर्नाटकांतले. आनी आगताक एकट्याचो जीव गेला. जो मनीस गाडी चलयतालो पळय त्याचो आगताक जीव गेला. म्हत्वाचो उल्लेख हांगा करपाचो म्हणजे हे दोगूय जाण पिवन टायट आसले, भर वेगान गाडी चलयताले. गाडी ग्रेट सेपरेटर जो आसता उड्डाण पुलाचो तेका तेंच्यांनी बँग करून ते डायरेक्ट वयरसून सकयल पडल्या. सो ही मस्तेपणान केल्लो एक्सिडेंट पयलो म्हणजे. आनी जेन्ना ते पडले तेन्ना जो बसलोलो गाडी चलयतालो तेची आगताक थंय सोमती तकली बिकली फोडून रोगात येयले. लोकांकूय कळ्ळें ना की ताका आतां बाबा मदत करप काय कशें कितें. कोणें हातूय घातून तो आगताक थंय भुरगो मेलो अशें थंयसर आमकां इन्फॉर्मेशन मेळ्ळां. आमचे रिपोर्टर शुभम तिळोजीन सांगला. आनी कालूच म्हाका दिसता CMन सांगलेलें की अशा पद्दतीचे एक्सिडेंट जावंक जायना. जो एक्सिडेंटाचे प्रकार वाडटा आनी तेतून करून जे पर्यटक येतात तांकां ज्यो गाडयो तुमी दितात ह्यान फुडें गाडी दिता तेचेरूय कारवाय जातली. ह्या केसीन फक्त गाडी स्वता तेची आसा कर्नाटकाच्या मनशाची. आनी सोरो पिवन केल्लो हो सगळ्यांकून भिरांकूळ अपघात आयज दनपारां जालो. सो ही आयची अपडेट. ह्याची फुडली जी डिटेल आहा ती तुमकां आयच्या बुलेटिनान पळोवंक मेळटली. रश्मीन अपघाता विशयी माहिती दिल्ली आसा. गोंयान हालींसरार मोठ्या प्रमाणात अपघात जायत आसा. वयता थंय ते अपघात आयकूंक येता आनी ताका लागून कितल्याशाच तरणाट्यांक आगताक मरणूय येयल्लेलें आसा. हाचेर सरकारान नियंत्रण हाडपाची गरज आसा. तर आतां फुडें आमी वचुया दिप्ती काकोडकर हाच्या कडेन. दिप्ती, तुज्या कडेन खंयची बातमी? आयज विजय सरदेसायन केल्ली विधानां जी आसात तातलें एक म्हत्वाचें विधान म्हळ्यार धारबांदोडा जो तमनार प्रकल्प येता त्या प्रकल्पाचे आदीं कबलात सायन केल्ली की ह्या कबलातीत अशें सांगलें की उदका स्रोत जे आसा तांचेर कसलोच परिणाम जावचो ना. पूण आतां जे शेतकार आसात तांकां उदका स्रोत बंद जाल्ल्या कारणान खूब त्रास जाता आनी हाचेर सरकाराचें लक्ष अशें ताचें म्हणणें आसा. आनी दुसरो जे आसा तो नावशी मरिना प्रकल्प हो चुनावी जुमला आशिल्ल्याची टिका ताणें केल्ली आसा. तर दिप्तीन आमकां म्हत्वाची अपडेट दिल्ली आसा. आनी आतां आमी वळुया आमचो चीफ रिपोर्टर समीप नार्वेकर हाच्या कडेन. समीप, तुवें आयज खंयची बातमी कवर केल्या? आयज म्हणटा ती पॉलिटिकल राजकीय वातावरण बरें शिजपाक लागल्या. आयज भाजपान लोकसभेच्या वेंचणुकीचो तयारी आसात त्यो तयारीचो आयज नाल्ल फोडला ऑफिशियली. आयज तेंचे केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर आयज गोंय आयिल्ले. सकाळच्यान मॅरेथॉन मिटींग चालू आसली तेंची. भाजपाचे आमदार म्हणात, मंत्री म्हणात आनी कोण फुडारी आसात सिनियर फुडारी तेंच्या बरोबर मिटींग घेतली. मेन खास मिटींग हेंच्या बरोबर आसली. जे अलायन्स पार्टनर आसात, मोगो म्हणटा ती हेंच्या बरोबर आसा सरकारान ह्यो पक्ष अलायन्सान आनी 3 आमदार सपोर्ट करतात. आंतोन वाज, दिवचलचे आमदार शेटये आनी रेजिनाल्ड कुडतरेचो. हे 2 आमदार आसले. रेजिनाल्ड आवट ऑफ स्टेट आसलो पूण तो तांच्या बरोबर आसा. 33 आमदाराची संख्या मेळोन आमी लोकसभेचे वेंचणुकेक मेळोन काम करतले. आनी तेंच्यांनी स्ट्रॅटजी अशी आहा की प्रत्येक मतदारसंघान भाजपाची मतसंख्या वाडोवची. तेजेर आतां फोकस दवरला तेंच्यांनी. मतदारसंघ स्ट्रेंथन करून मतसंख्या वाडोवची. देखून 2 ते सिटां जिखतले आनी 2 सिटां जिखपाची मोख तेंच्यांनी दवरलेली आसा. 160 दीस उरल्यात वेंचणुकेक. देखून आतांच्यानूच तयारीक सामकें नेटान लागप हें तेंच्यांनी फुडें नजरे मुखार दवरला. आनी एक मेन गजाल म्हणटा ती निवडणूक जाता ओके पूण 160 दीस उरल्या म्हटल्यार प्रोबेबल कोण तो कळोंक जाय आसलो कॅन्डिडेट 2 सिटांनी. फर्स्ट सिटान श्रीपाद भाऊ कन्फर्म आहा म्हणटा पूण तेंच्या भितर म्हणल्यार कन्फर्म अशें ना ते. शिक्को मारला, मुख्यमंत्र्यान मारला, प्रदेशाध्यक्षान मारल्या पूण आनी खूब जाण रेसीन आसा. आनी मेन थिंग कितें सेंटराक कोण तरी न्यू फेस जाय. सो कोण ऑप्शन नासलेल्याक श्रीपाद भाऊ तें रिटेन करूं येता ना. आतां हेजेर एक व्हडलो प्रश्न चिन्ह. सावथाक कोण तें खबर ना. आतां हेजेर प्रश्न विचारलो सदानंद शेट तानावडे. तेणी सस्पेन्स हेजेर कायमूच दवरलो. तेंचो तोच रिप्लाय आसलो कितें इलेक्शन कमिटी म्हणटा ती नांवां हें करता
नांवां काडटा कोणाक हे दिवपाची ती टिकेट दिवपाची ती मागीर पार्लियामेंटरी कमिटीक वयता आनी पार्लियामेंटरी कमिटी मागीर डिसिजन घेता हेजेर सगळें जालो आनी 33 आमदारां आमी सगळे हें करता पूण आमी एक पळोवंक गेल्यार भाजपान आतां स्टार्ट केलां आमकां ओपोजिशन म्हणटा तें खंयच दिसना आतां 160 दीस उरल्या म्हटल्यार खंय तरी हालचाली जावंक जाय आसल्यो फक्त बारीक सारीक प्रेस कॉन्फरन्सी पळयल्यार आमकां व्हडलें कितें काँग्रेसी कडल्यान अशें दिसून येयलां इंडिया अलायन्स म्हणटा दिल्ली बी मिटींग जाता गोंयान म्हणटा तें आजुनूच कांय क्लॅरिटी ना हेजेर आमीच न्ही विजय सरदेसायान पासून आयज आवाज काडलो विजय सरदेसाय एक ओपोजिशनान आसा तो पासून कितें जालें तरी विधानसभेन म्हणात नाजाल्यार भायर आसतात ओपोजिशना म्हणून सद्या तरी पूण तेजें म्हणणं अशें सद्या जी रुलींग कोएलिशन आसा इज मोर स्ट्रॉंगर दॅन ओपोजिशन म्हटल्यार खंय ना म्हटल्यार हेज्या पयलीं विजयान खूब नाराजी उक्तायलो ओपोजिशनाचेर तेणी एकदां डायरेक्ट म्हटलेलें आमी इलेक्शनाक बरोबर आसले काँग्रेसी बरोबर समज काँग्रेसीक युती मोडूंक जाय जाल्यार तेणी भायर सरचें म्हणून देखून विजयान आयज हेजेर भाश्य केलें जसो आज चंद्रशेखर येयला आनी तेणी विजयान आरोप केलो भितर कितें तरी मंत्र्या मदीं कितें या म्हणून पटना हें पडलां तेंच्या भितर देखून ते सुटावे करपाक आनी मंत्री स्पेशली लायक की मॅरेथॉन मिटींग घेता काँग्रेसीन हेंच्या कडल्यान कितें शिकोवंक जाय हें करूंक जाय तेणी चड मुद्दे मांडले हेजे वयल्यान आमी एक ह्याच मिटिंगेक आमी प्रश्न विचारलो चंद्रशेखराक की तुमच्या बरोबर 33 आमदार आसा ते खरें पूण जे ओपोजिशन आसात जे कोएलिशनान ना गव्हर्मेंटान जे तुमचे पयलीं आसले कोएलिशनान ज्यो रिजनल पार्टीज तेंच्या बरोबर तुमी इन टच आसात काय म्हणून तेणी तानावडेक डायरेक्शन दिलें तुमी उलयात म्हणून तेंच्यांनी म्हणलें आमचे कडेन 33 आमदार आसात आमची संख्या पूर्ण आसा आमकां कोणाचो येना पूण मुख्यमंत्र्यान तेन्नाच उडी मारली आमच्या कडेन संख्याबळ समज कोणाक येवंक जाय दे आर ऑल वेलकम टू सपोर्ट अस म्हणून पूण हेज्या भितर सीएमान हें सांगून आनी विजयान ओपोजिशनार चडून एक नवें स्पेक्युलेशन स्पार्क केलां ह्या स्पेक्युलेशनाचेर आमी एक डिटेल बातमी एक रिव्यू आनी एनालिसीस एक बातमी घेवन तुमच्या मुखार येतले आनी ती बातमी तुमी मुद्दाम पळोवची हेजेर तुमकां चित्र स्पश्ट जातलें राजकारण शिस्तां खरें पूण हें राजकारण लोकां मेरेन केन्ना वाडटलें हें आतां पळोवपाची गरज आसा समिपानूय लोकसभा विशीं म्हायती दिल्ली आसा आनी एक म्हत्वाची बातमी म्हणल्यार संत सोयरोबानाथ आंबये महाविद्यालयाच्या प्राचार्याक आयज बदली केली हे विशीं ऑर्डर शिक्षण खात्यान काडलेली सो तांणी सरस्वती पुजनाक न्हयकार दिल्ल्यान ते अशें जालें तेजेर आंगलड आयलेशें आमकां दिसलें सो ह्यो सगळ्यो ज्यो सब एडिटरांनी बातम्यो दिल्यो त्यो सगळ्यो तुमकां आयच्या 7 PM बुलेटिनान पळोवपाक मेळटले कॅमेरामॅन हर्ष सयत हांव उत्तेजा गावस न्यूज रूम अपडेट बुलेटिनान पूण उपरांत त्यो बातम्यो शिजोवपाचें काम आमचे न्यूज सब एडिटर करतातूच आयज गोंयान कितें घडलें आयज पणजेन खुबश्यो घडामोडी जाल्यात मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान सांगलें गोंय हें शांतीप्रिय राज्य जावन आसा रिपोर्टर आमचे कडेन खबरी हाडीत आसता ताच्या कडेन न्यूज येत असतात वातावरणाची चांचणी करून ते परत येतले चंद्रार जमीन घेवपी आमकां म्हणजे खूब व्हडली नांवां आमी आयकल्यात आसतली खरें इंडस्ट्रियल रेवल्युशन केन्ना इन प्रॉपर आमकां पळोवंक मेळटलें केन्ना ब्लूम जातलें त्या गोंयान क्रायम रेट वाडला त्या 24 वरां गोंयान वेगळ्या 3 कोटी मेळ्ळा देशांचो फुडलो तपास चालू आसा ग्रामसभेन ह्यो कितलेशेच फावटी विशय येयल्लो गोमंतक टुडे 7 वरांचेर बुलेटीन पळोवपाक विसरूं नाका तर अश्यो प्रत्येक अपडेट्स घेवपा खातीर आमच्या सगळ्या सोशल मिडिया प्लॅटफॉर्मांक फॉलो करा यूट्यूबच्या माध्यमातून तुमच्या सगळ्यांच्या समोर येणाऱ्या खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक TV